ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ. मुझे उपरांत तुम्हें मुना सोमिया जेसु Sumyanchisu aisovodis Aisawodis tuemaka fovokelyak tukam argandita Tukam Argandita क्या उंडिया रूपार Ya Wundia Rupar वो पवित्र सक्रमेंतांत Bo Pavitra Sacramentant तू हजार साई देखोनु Sai Dekono तुका वर्गांदिताम मका एक कुटाम बुरी चिनी फोवकेल्याक तुका वर्गांदिताम मुझ्या कुटुंबांत Jacob आव बापय Bapai भाऊ बहिणी Bovini भुरगीं बाळां Burgimbala कुटुंबादारां Kutmandara फोवकेल्याक Pavokelyak तुका वर्गांदिताम Tukam Argandita मुझे सगळे जिनियंत Mujhe Sagle Jiniyant मुझे सवय असून Mujhe Save Asan सुखांत तशें दुखांत Sukanta Senduka भलायकेंत तशें पिडेंत बऱ्या वायटांत बऱ्या वाईटांत जीक आनी सलवणेंत जीकनी सलोनींत तूं आसलेले खातीर तूं असलेले खातीर तुका वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता पिडे शिडेतावन पिडे शिडेतावन वायट वडण्यांतावन वायट ओडण्यातावन म्हाका निवरायल्ले खातीर म्हाका निवरायल्ले खातीर तुका वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुमया जेसू होगलाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुमया जेसू वंदन तुका सुम्या जेजू नमन तुका सुमया जेसू नमन तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सुमया जेसू प्रणाम तुका सुम्या जेजू मान तुका सुमया जेसू मान तुका सुम्या जेजू नमस्कार तुका सुमया जेसू नमस्कार तुका सुम्या जेजू प्रणिपात तुका सुमया जेसू प्रणिपात तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुमया जेसू स्तुती तुका सुम्या जेजू वकणी तुका सुमया जेसू वकनी तुका सुम्या जेजू हर्षितांव तुका सुमया जेसू हर्षितांव तुका सुम्या जेजू वर्णितांव तुका सुमया जेसू वर्णितांव तुका सुम्या जेजू दीनवस्तांव तुका सुमया जेसू दिनवस्तांव तुका सुम्या जेजू नवरतांव तुका सुमया जेसू नवरतांव तुका सुम्या जेजू वंदितांव तुका सुमया जेसू वंदितांव तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुमया जेसू आराधन तुका सुम्या जेजू आमी आमच्या बसुल्ल्या जाग्यार तावनूच आमच्या मुखार आसलेल्या सोम्याक आमी नमस्कार करुया. आमी ह्या वेळार गव्यांक गीत ये देव बापा तूं सर्गींच्या कित्याक आमचो सोमी त्रिंदाद त्या त्रिंदादी वरवीं त्या तेगा जाणा वरवीं आज आमची जिणी हांगासर आसा. देखून ह्या सोम्याक आमी नमस्कार करता आसतना हें गीत आमी गव्या.
सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता ये पवित्र आत्म्या तुम सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता हालेलुया 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 आमचे म्हणले जिने तुवें म्हणले वर्तें देणे म्हूण समजो आमचे जिवीत तुजो देव तूं आमचो सोडवंदार आनी रक्षक म्हूण मानून घेव तुका नमस्कार करूंक आमी हांगासर आयले हांव समया आशिर्वादान तुका भर समया तुज्या देणी आनी आमकां भर समया तुज्या बुजवडान तूं आमकां भर समया आनी तुज्या सर देणी आनी फळांनी तूं आमकां भर समया सदांच आमकां कृपेवंत कर समया तूंच आमचो आदार समया तूंच आमचें दायज समया हालेलुया 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 सर आमी बसूया आज आमचे जिणेंत एक सडीत दीस जिजून फावो केला फाल्यांच्या दिसा विशयान आमकां कितेंच कळीत ना हे घडये विशयांत आनी ह्या दिसा विशयांत आमी हांगासर आसा सांज जुआंव पॉल दुसरो हाच्या पूर्ण शेतांत ताची कृपा मागून सोम्याची कृपा मागून आमी हांगासर आसा देखून हे आमच्या सगळ्या जिणेंत आमकां दिल्ल्या दिसां खातीर सर घडयां खातीर आमच्या जिवितांत घडलेल्या सर गणितां खातीर आनी आमच्या जिवितांत आमी भेटलेल्या सर मनशां खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया ह्या सर गणित आनी मनशांनी आज आमची जिणी आनी हो दीस आमकां फावो जायसो केला देवाक आमी उपकारी म्हणान
सोम्याक आमी उपकारी म्हणान आमची मागणी आमी भेटोवया. आमची सवाब बापा अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. आयचो वो दीस म्हाका फोव केल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. ही आराधनाची घडी तुवें म्हाका दिल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. एक बरी जिणी तुवें म्हाका फोव केल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. थोडो वेळ कुर्सूंक हांगासर तुवें म्हाका फोव केल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या जिणेंत तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. बरी भलायकी म्हाका लाभयल्ल्या खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. सर वायटांतले म्हाका सांबाळिल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. एक कुटाम तुवें म्हाका दिल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. आवय बापाय तुवें म्हाका दिल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. भाव भयणी तुवें म्हाका दिल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. भुरगीं बाळां तुवें म्हाका दया केल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. शेजारा म्हाका तुवें फावो केल्ले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. सदांच म्हजे सवे तूं आसले खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या पूर्ण शेताच्या वर्त्या देण्या खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या पूर्ण शेताच्या आत्मीक निर्देशका खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. हांगासर सेवा दिवच्या धार्मीक भयणी खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. आमा सुमेस्तां खातीर, हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. हरगां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा. दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून बलावडा अनंता. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा. अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हरगाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुमच्या काळजांत तुमच्या मनांत जायते उपकार आसात. एक एक वाक्य तुमी आतां सोम्या मुखार सांगी येता, तुमचे उले तुमी उसार येता, आमी हांगा तावन जाप दिता. अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हजो भावार्थ तुजे थंय थीर केल्ल्या अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जिविताचे देणे तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर, अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बरें पिरगस कुटाम तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हर एका म्हज्या कश्टा नश्टामध्ये कंते बेजाऱ्यामध्ये निरासपणामध्ये एकसूरपणामध्ये तूं म्हजो संगाती जावन रावल्ल्या खातीर, अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. 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 अर्गां तुका सोम्या. अर्गां तुका दुनिया. अर्गां तुका. अर्गां तुका आता आनी सासना. अर्गां तुका सोम्या. अर्गां तुका दुनिया. अर्गां तुका. अर्गां तुका हाथा आनी ससना. अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हरगाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू. तुमचे उले तुमी उसार येता. अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाणी होगलाप तुका सोम्या जेजू.
अर्गाणे होगळाप तुका सुमिया जेजू 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 आमी आतां थोडो वेळ एक थोड्यो घडयो मौन रावया आनी मौनपणी आमच्या काळजांत कितें आसा आमचे उपकार सोम्याक आमी भेटोवया. जायतें बरेंपण ताणें आमकां केलां पूण आमच्या उणेपणा वरवीं जावयेत आमी मस्त व्यस्त आसा आमकां वेळ ना जेजूक अर्गां दिवंक. दोळे धांपया आनी ह्यो थोड्यो घडयो सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां. ताका अर्गां होगळाप दिता आसतना आमी तसो मोग करता म्हूण ताका आमी सांगया. हें गीत आसा तुजो हांव मोग करता म्हणलें. आतां आमी ह्या गिता खातीर आमी उबे रावया कित्याक जेजून आमकां आपल्या मोगान सांबाळलां. सर आमी उबे रावया. ताणें आपल्या मोगान आमकां राखलां. ताणें आपल्या मोगान आमकां सांबाळलां आनी आमकां जाय सगळें ताणें दिलां. देखून तसो उपकार बावडून हें गीत आमी गावया तुजो हांव मोग करता म्हणलें. तुझ्या पाया तळाला
हालेलुया तू आमचो गवळी सुम्या तू आमचो राखणदार तू आमचो देव आणि तू आमचो सडवणदार तुझे विने या संसारात कितें चलना तुवें आमकां दिल्लो आमचो गांव तुवें आमकां दिल्लो वो संसार आनी आमचें म्हणलें सगळें सो तुजें वर्तें देणें सम्या अर्काणी उपकार आपटोंक आमी हांगासर आयल्या आमच्या होगळा पेटोवन तुका आमी हांगासर आयल्या सम्या तुजी मात्र महिमा आनी सडवण ह्या संवसारांत तुजे मात्र सगळें चलता ह्या संवसारांत तुजे विने आमचें जिवीत म्हणलें कितेंच ना सम्या देखून आमी तुका अर्कां दिता सम्या देखून आमची मोणां तुका दिनवासता सम्या वाखाणणी आनी वंदन तुका आमी पाठयता सम्या तुका आमी अर्कां दिता सम्या हालेलुया 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 बसूया आमी हांगासर येता आसतना खंयची म्हणी ते सवा इरादे मागणी आमच्या काळजांत असतात ह्या इराद्या फाटल्यान ह्या कश्टां ह्या आमच्या मागण्या फाटल्यान आमची एक विनंती आसा जुआंव पावलोच्या मजतीन आमकां बरें जावं दी देखून हे घडये आमी दोळे धांपया खंयचे आमचे मागणे खंयचे आमचो इरादो आनी खंयच्या वेळार आमी कश्टतांव ह्या वेळार भक्तीपणी सोम्याक आमी ह्या वेळार अर्पया आमच्या जिणयेंत जायते कश्ट आमकां येतात आमी खंयची बूक पळोवची गरज ना आमची कंताराची आमकां कुमो करतली आतां जिणयेंतल्या कश्टा वेळार म्हणलें गीत आमी गायतले हांव आनी हें गीत आमी गाता आसतना आमच्या मोतीक आमी हाडया कोणा वरवीं आमकां कश्ट भोगतात म्हज्या दादल्या वरवीं म्हज्या स्त्रिये वरवीं म्हज्या भुरग्यां वरवीं म्हज्या शेजाऱ्यां वरवीं वा खंयच्याय दुस्माना वरवीं खंयच्या रितीन हांव कश्टता हे घडये आमी आमच्या मोतेक आमी हाडया कित्याक जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें कोणाकच ना म्हणलें ना हर एकल्यांक तो बरें करून गेलो तांकां जाय जाल्लें सगळें ताणें म्हाका फावो केलां देखून हे घडये आमी हें तेसांव आमच्या मोती काडया कितें आमकां बरेंपण जावंक आसा वा खंयच्या रितीन हांव ह्या वेळार कश्टोन आसा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार आतां आमी पयलें चरण आनी श्लोक आमी गावया
आसलो पोंदुपुया लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कांगल जायनाका आसलो पोंदुपुया आमच्या जिणेंत आमकां कसले पुरे कश्ट येतात आमच्या ताळण्योंत आमकां व्हडले कश्ट म्हूण भोगूंक पुरो आमची अस्कतकायेंत आमकां उणेपण म्हूण भोगूंक पुरो आमच्या जिवितांत तेंचे नाना तरांचे कश्ट थोडे बरे मानसीक जावन आमच्या चिंतनांनी आमकां उदेक पुरो हे भिरांत राती न्हीद पडनासची आनी हर तरांनी एका रितीचे भें भें आखांत आमकां सतयता अशें त्या वेळार पूण जेजू कितें म्हणटा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका तुजे सवय आसा हांव म्हणटा आनी ह्या वेळार हें देसांव आमी सोम्याक समर्पिया आनी हें गीत दुसरें चरण आतां आमी गावया ताळणेंत सांप्रताना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळणेंत सांप्रताना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसलो पोंदुपुया लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसलो पोंदुपुया लागींच हांव लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या मुखार भाऊ भयणीनो आमच्या आराधनाचो निमाणो वांटो आमी एकामेका खातीर मागसो हर एकली आमी मनशां जावन हांगासर आयल्या हर एकली आमचे उणेपण अस्कतकाय अशें सगळें घेवन आमी हांगासर आयल्या देखून आमी केदाळा सांगता एकामेका खातीर तकलेर हात दवरून मागता सोमी आमकां करपा दिता येदोळसो अर्द घंटो तुमी आराधना करशिल्ल्यात तुमचे हात ताणें येदोळसो पवित्र केल्यात देखून तुमी आतां एकामेका तकलेर हात दवर येता देखून ही रीत अशी आसतली आमी सगळ्यांनी उबे रावचें पडटलें त्या वेळार पूण कोणाक ना आतां बसा कोणा उबे रावंक कस जातात आनी बसून अशें येता एक 10 मिनट आसा हें कोणा उबे रावंक कस जाता तुमी बसून आसचें कोणा उबे रावंक साध्य जाता तुमी उबे रावचें आनी उबे रावल्ल्या वेळार आमची गायन पंगडाची आमकां हें गीत पावण आत्मारे गीत गायतलें तुमी खंयचें बूक उक्तें करचें नाकात ती आमचे खातीर गायतलें तुमी गायल्यार पुरो तुमच्या उतराणेन हें पावण आत्मारे गीत ते 2 कोटीचे पयले श्लोक ती गायतले उपरांत थंयसर मागणें आसतलें आनी मागण्या वेळार तुमी दोगां आसात थंयसर बसून आसात एकल्यान बसून आसचें आनी एकल्यान उबें रावचें समजलें गे ते उबें रावन कोण आसात आनी तो आपले दोनी हात त्या बसुल्ल्याच्या भावाचेर या भयणीचेर दवरचे समजलें न्ही गे आनी हांव मागणें म्हणटा तें मागणें म्हणटा म्हणसर आनी उपरांत एक चरण गायता म्हणसर तुमी तकलेर हात दवरून आसचे आनी उपरांत काडचे आनी सगळ्यांनी उबें रावचें हांव सांगता म्हणसर तुमी हात काडचे नाकात उपरांत परत्यान आमी एक श्लोक गायतले ताचे उपरांत परत्यान हें मागणें आसतलें त्या वेळार ओडोल कोण बसून आसतले ताणें उबें रावचें आनी बसून उबें रावल्ल्यानी बसचें आनी आपले दोनी हात दवरचे समजलें हें सादें एकामेकाच्या तकलेर हात दवरून आमी मागचे
दादले सांगत आसात कांय प्रॉब्लेम ना, स्त्रियो सांगत आसात प्रॉब्लेम ना, दादल्यो स्त्रियो सांगता बसून आसा जाल्यार तुमकां कांय समा म्हूण बगना जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक अशी येता कित्याक सांगल्यार कुटुंबाची आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, दुसरो दादलो दुसरी स्त्री जाल्यार आमकां तें सारकें बगचें ना म्हणटा तुमचेर वंदन आसा देखून तुमी पूण सोम्याचेर तुमी वर्त दवरा, पुरवसो दवरा, आमकां सोमी आपडटा तुमी हात दवरले तुमचे हात न्ही जेजून आमच्या तकलेर हात दवरचे देखून सर आतां आमी उबे रावया, आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात मुखार दवरया, पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी ह्या वेळार मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवोनी या बाबाच्या पयलीचे कुरपेट तूं देवोनी, मोगाण तूं देवोनी, उजवळाण तूं देवोनी, बऱ्या भलायकेन तूं देवोनी, तुझ्या देण्याने देवोनी, तुझ्या फळांनी देवोनी या बाबाच्या पयलीचे कुरपेट तूं देवोनी, मोगाण तूं देवोनी, उजवळाण तूं देवोनी, सगळ्याच्या बरेपणान तूं देवोनी, देवोनी या बाबाच्या भावान आनी एका भयणीन बसचें, दोगां आसात न्ही गे, एकल्यान बसचें, एकल्यान उबें रावचें, आपले दोनी हात ताचेर दवरचे, दोनी हात त्या भावाचेर या भयणीचेर दवरा, बरें एकन दवरा, दोळे धांपा, बरें एकन तकलेर हात दवरा आनी मागा ह्या भावा आनी भयणी खातीर देवोनी पवित्र आत्म्या ह्या भावाचेर आनी भयणीचेर गुरपेंट तूं देवोनी, मोगाण तूं देवोनी, सिनाय पर्वताचेर मैजेचेर देवल्या देवाच्या आत्म्या, बसयल्ल्या गांवाक पावयलेल्या देवाच्या आत्म्या, जेजूचेर देवल्या देवाच्या आत्म्या आपड ह्या भावाक आनी भयणीक हेच घडी तुज्या कुरपेंट तूं आपड, मोगाण तूं आपड, कोडकारांक नितळ केल्ल्या, बुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या, मोण्याने उलोवचें बरें केल्या देवाच्या आत्म्या आपड ह्या भावाक आनी भयणीक हेच घडी कितें वायट ह्या भावात आनी भयणीक आसा जाल्यार हेच घडये तूं कान पडय, देवसाराक धांवडयलेल्या, मेल्ल्यांक जिवंत केल्या देवाच्या आत्म्या, वारे वादळ थांबयलेल्या देवाच्या आत्म्या ह्या भावाक आनी भयणीक तुज्या उजवाडान बऱ्या भलायकेन भर, कितेले वाद आसले जाल्यार ह्या भावा आनी भयणीतान हेच घडये तूं कान पडय, नितळ कर आनी निर्मळ कर ह्या भावाक आनी भयणीक हेच घडये एफाता उक्ते जावं दी काळीज आनी मोण ह्या भावाचे आनी भयणीचे, उक्ते जावं दी काळीज आनी मोण ह्या भावाचे आनी भयणीचे हेच घडये. सिनाय बेट्टादली इळिದು ಬಂದವರೇ, ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. आता आम्ही सर्व उभे राहूया, हे देवाच्या पवित्र आत्म्या देवोनी या भावाचे तू देवोनी, मोगाण तू देवोनी, गुरपेंट तू देवोनी, तुझ्या उजवाडान तू देवोनी, बऱ्या भलायकेन तू देवोनी, स्वतःच्या बरेपणान तू देवोनी, उजवाडान तू देवोनी, तुझे गुरपेंट तू देवोनी, मोगाण तू देवोनी, स्वतःच्या बरेपणान तू देवोनी, देवोनी या भावाचे आता
करून एका भावान आणि भयणीन बसचे आणि दोन्ही हात आता उभ्या रावल्या भावान भयणीन दोन्ही हात या भावाचेर आणि भयणीचेर दवरचे बरे कर दवरचे देवाच्या पवित्र आत्म्या देवून ये या भावाचेर आणि भयणीचेर कुरपेन तूं देवून ये आणि मोगान तूं देवून ये सिनाय पर्वताचेर मोइसेचेर देवलेल्या देवाच्या आत्म्या बसायल्ल्या गावाक आपल्या परजेक पवयलेल्या देवाच्या आत्म्या जेजूचेर देवलेल्या देवाच्या आत्म्या मोण्याने उलोवचे बरी केल्ल्या कुड्ड्यांनी दिश्ट जोडचे बरी केल्ल्या खोडकारांक नितळ केल्ल्या आणि सर तराच्या पिडे शिडे गुण केल्या देवाच्या आत्म्या आपड या भावाक आणि भयणीक एसते घडये मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या देवसरांक धांवडयलेल्या आणि वारे वादळ तापयलेल्या देवाच्या आत्म्या आपड या भावाक आणि भयणीक एसते घडये मुक्ते जाऊन दी खाळीस आणि मोण या भावाचे आणि भयणीचे नितळ आणि निर्मळ कर एफाता उक्ते जाऊन दे काळीज आणि मोण या भावाचे आणि भयणीचे नितळ आणि निर्मळ कर या भावाक आणि भयणीक आणि कितें वायट चिंतना करणे आणि या भावा आणि भयणी कश्ट जर तेच घडये सर वायट ताचे कान उडय सर बरेपणाने या भावाक आणि भयणीक जपकर ನಿಮ್ಮವರ ಕಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ सर आम्ही उभे राहूया हे देवाच्या पवित्र प्रिय देवून ये भावाचेर आणि भयणीचेर कुरपेन तूं देवून ये मोगान तूं देवून ये उर्वडान तूं देवून ये सदाच्या बरेपणान देवून ये या भावाचेर कुरपेन तूं देवून ये मोगान तूं देवून ये उर्वडान तूं देवून ये तुझ्या पळोवण्या देण्याक सोम्याचो आशिर्वाद जोडच्याक आमी दिंपी मोडया गव्यांगीत येद्या वडा सक्रामेंता ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ
सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुजे कुडीच्या आनी तुज्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी राज करताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घेण्याऱ्या दातारा, उत्तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिविताचेर मानूंक आमी जमल्या. तुझे काम शिक्षा कठमीक लिसा मागता तुझे बेसा, प्रेरीत जावं तुझे काम शिक्षा कठमीक लिसा मागता तुझे बेसा. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या गोंगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घेण्याऱ्या दातारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजू हांव पावलो दुसऱ्या ते भोवमोगांत मोगाळ भावण आनी भयणीनो, जेजू 8 बागींत सांगता, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. हें नितळ मन नितळ काळीज आज सोमी आमचे तावन आशेता. हें देणे आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हें मिसाचें बलिदान फोव ते परी भेटोवचे खातीर नितळ काळीज आनी नितळ मन आमचें तें आसचे खातीर आमचें उणेपण आमी वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सबदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांवसार सांगता, मनान चिंतून तोंडावसर वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आमकां बरें सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हाका. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista,
सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवंक जुवांव पाऊल दुसरो तुझ्या भाग्यवंताक सताच्या आणि प्रितिमोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें. या परबे दिसा आमचे पासोत ते करतात ती विनाती म्हणून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्या सताक वेंग मारूंक आनी प्रितिमोगान जियोंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. मोइजेन तांबू व्हरून शिबिरा भायर थोडो पयस उबारलो. ताणें ताका जमत ते तांबू म्हूण नांव दिलें. कोणायची सरेस्पराची सलाह विचारूंक आसल्यार तो शिबिरा भायर आशिल्ल्या त्या जमते तंबाक वेतालो. मोइजे त्या तंबाक वचूंक भायर सरतना सगळो लोक उबो रावतलो. हर एकलो आपापल्या तंबाच्या दारार उबो रावून मोइजे तंबान भितर सर पर्यंत ताका पळयत आसतलो. मोइजे तंबान भितर सरतच कुपाचो एक खांबो सकला देंवून तंबाच्या दारार रावतलो आनी सरेस्पोर मोइजे लागीं उलयतलो. तंबाच्या दारार रावल्लो तो खांबो पळोवन सगळो लोक उठतालो आनी आपापल्या तंबाच्या दारा कडेन धरणीर सरपडटलो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सरेस्पोर मोइजे कडेन मुखामुखी उलयतलो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक पाटी वेतलो. पूण तसो तरणाटो सेवक नुनाचो पूत जोशवा तंबू सोडून पयस वचनातलो. सरेस्पोर एक कुपांतल्यान सकला देंवून ताचे बगले रावलो आनी ताणें सरेस्पोर म्हूण म्हणलें नांव परगटलें. सरेस्पोर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्परा सर्वेस्परा दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरिल्लो 1000 पिळगे पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा. सुखी अपराध आनी पदकां बक्षिता तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापायच्या पदकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवालां जाल्यार दया कर आमचे सांगाता ये वय. वय हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजें दायज करून आमची स्विकार कर. मोइजे 40 दीस आनी 40 रात खाण आनी पिवन घेनासतना सर्वेस्परा सवें रावलो. ताणें सोल्ल्याची उतरां म्हणजे 10 उतरां पळयांचेर बरोवन दवरलीं. देवाचें उतार हें. वडुकार
उद्गारात उभी राहूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका इसुम्या. त्यावेळी लोकांक धाडटास जेजूय आपल्या घरा गेलो. तोळ ताचे शीस ताचे सशी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडून सांग म्हणून विसारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओमता तो मनशा पूत शेत म्हळ्यार वो संवसार, बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची बिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंतलेस्त देव दूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक ओडतेल्या सक्टांक आनी कोटेपण आदारतेल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तोवळू नितिवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर घे. वखणी तुका क्रिस्ता. नितिवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळतले. जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भवनो आनी भयणीनो. बाब प्रशांत मारता जेजवीत तसोय बूक आसा किटाळा म्हूण. जायत्या वर्सां आदी 25 वर्सां आदी तो फायज जाल्लो. तातूंत आयच्या वपारीचो विवर तो अन्याका रितीन सांगता. तो धणी एका राखवाल्याक नेमता आनी दिसाक वचून तो बरें बी वमता. पूण थोड्या दिसांनी थंयसर नेर येतात आनी नाल्यो येतात. त्या दाडा वो धणी राखवाल्याक आपयता आनी म्हणटा, आळे सायबा तुका कळीत आसा हांवें बियों पडलें, बरें बियों पडलें. तूं राखवली तुवें पळयचें आसलें कोण म्हणी नाल्यो वमता गे म्हणून. आतां पळयतना नाल्यो आयल्यो त्यो खंयच्यान आयल्यो. ताका वो राखवले म्हणटा, धणया तूं त्या दीस बरें बी वोंपून गेल्लोय पळय. राती एकलो कोण एकलो आयलो आनी तो नाल्यो वोंपून गेलो. धणयाक राग येता. मागीर तुका हांवें राखवले केल्लो कित्याक? तुका राखवले केल्लो राखूंक. तो कोण म्हूण सांग आनी ताची तकली हांव उचलायतां. ते दाडा वो राखवले म्हणटा, धणया तुका सांगूंक हांव त्याच दिसा चिंतलो पूण हांव भियेलो. भियेल्ल्यान तुका सांगूंक जायना. आतां बें पुराय सोडू सांग कोण तो म्हणून. आनी ह्या वेळार राखवले म्हणटा, धणया तो राती आयिल्लो दुसरो कोणी न्ही, तूंच आयिल्लोय. न्हिदेंत तूं येवन नाल्यो वमतालोय. हांवें तुका थंयसर आडायजेम चिंतलें पूण हांव भियेलो. तूं न्हिदेन कांय कितेंय हार्ट एटॅक जावन मेल्यार गेलोय. देखून हांवें तुका तसोच सोडलो. तूं न्हिदेन नाल्यो वोंपून वचून आरामेर परत्यान तूं न्हिदलोय वचून.
आतां प्रशांत म्हणटा एका हें वपार सांगतना तो म्हणटा हर एका मनशांतय बरें आसा वायटय आसा पूण तितल्यार आमची जिणी आखेर जायना तितल्यार बरें आसा वायट आसा सकाळांत हें आसा म्हण रावूंक जायना आज आमी वायट उणें करन बरें कितलें करूंक जाता तें करच्या खातीर सोमी आज आमकां आपोण दिता देखून ह्या पूण शेतांत सांजो पौल दुसऱ्याच्या पूण शेतांत आमी हांगासर आसा देखून आयचें देवाचें उतार आमकां कितें म्हणटा नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटले जेजून 8 बागी सांगलां नितळमणाची कितले बागी नितळमणाची कितले बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देवाक आमी पळयचे जाल्यार आमी देवा बरी नितळमणाची नितळ काळजाची जायचें पडटा देव संपूर्ण दयाळ देव संपूर्ण कणवळो तें आमी आत्तां किर्तनान पुरबायन आमच्या भयणीन तें गायलें तो दयाळ तो कणवळो संपूर्ण मोगाळ असलो देव आमकां मेळचे जाल्यार आमी ताचे बरी जायचे म्हूण संदेश आमकां मेळटा मोइशेय त्या देवा मुखार गेलो आनी देवाक मुखार भेटलो कित्याक देवाक मुखार भेटचे जाल्यार देवा बरीच आमी जायचे पडटा तशें म्हणून देव कांय पयस ना देव इमॅन्युएल तो देव आमचे संगतास आसा ताका भेटूंक आमी सुलाभ देवाचें राज तुमचे थंयच आसा म्हळां जेजून देवाचें राज थंय हांगा आसा म्हूण सोदून वचनाकात देवाक आमी भेटयचे जाल्यार नितळ मन नितळ काळीज केल्यार जालें आमचें आनी हाका एक वर्तो दाखलो देख निदर्शन आमसोत पात्रोण सांजो पौल दुसरो 1986 इस्व्यान 1986 इस्व्यान फेब्रुवारी 6 तारखेर तो हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवूय हांगा आयिल्लो हांव ते दाळा एलोशियस हायस्कुलान शिकतालो 8वे क्लासींत आसलो हांव आसिसी हावजांत आसलो पाद्रा धाडलें वसारे पापसेबा पळोवन येया म्हणून आमी सकाळीं 9 वरार येवन हांगा राखूंक सुरकें तुमी सुमार जाणांनी तुमकां अणभव आसूं पुरो हांगा 9 वरां तो सांजेर 3 वरां म्हणसर हांगात मुखार आमी बसले थंयत आमकां भायर वचूंक येना थंय ना आनी आमी ल्हान भुरगे मुखार रावुल्ल्या म्हाका एक बाग मेळ्ळें त्या दीस पापा जुआंव पौल दुसरो आतां सांत बाग येवन ताका पळोवचें बाग म्हाका आतांय म्हाका तो मुखार अशें पळयल्लें ताचो बर्फ म्हाका उडास आसा हांव 8वे क्लासींत आसलो त्या वेळार तुमकांय अणभव कशें ताका पळयल्लो आनी आज ताच्या पूर्ण तळार हांगासर येवन त्या पापा विशयांत भगवंत मनशा विशयांत संता विशयांत आमकां अणभव करूंक देवान आमकां हें बाग फाव केलां तो मंगळुराक येवन 3 म्हयन्या उपरांत म्हळ्यार त्याच वर्सा 1986 इस्व्यान मेयाच्या 18 तारखेर ताणें एक विश्वपत्र पाठयलें सगळ्या संवसाराक पवित्रात्मा विशयांत पवित्रात्मो सोमी आनी जीव दातार पवित्रात्मो सोमी आनी जीव दातार आनी ह्या विश्वपत्रांत त्याच वर्सा ताणें पाठयलें त्यात 3 म्हयन्या उपरांत ताणें अपुरबायेन आमकां आमचें काळीज नितळ आनी मन नितळ कशें दवरचें म्हूण तो सांगता पवित्रात्म्याक आमी चिंचे बरी तो पर्वो तें वारें तें उदक आनी तें तेल तो उजो अशें ती रुपां मात्र पूण पवित्रात्मो त्रिंदा दिपक एकलो व्यक्ती तोय मनीस व्यक्तित्व आसा थंयसर जेजू कशें व्यक्तित्व आसा त्याच प्रमाणे पवित्रात्म्याक व्यक्तित्व आसा ती रुपां मात्र विंगड तो तेला बरी तो भलायकी दिवचो उदका बरी नितळ पारव्या बरी सादो बळो अशें जाल्यार रुपां मात ताका दिल्यान पूण तो एक व्यक्तित्व देखून तें व्यक्तित्व आमी पवित्रात्म्याक पळयचें जाल्यार आमी जेजूक पळयचें पडटा देखून जेजू जल्मतना त्या विश्वपत्रांत पापा जुआंव पौल दुसरो म्हणटा जेजू जल्मतना जवळो जावन जल्मलो जवळो म्हळ्यार देव तशें मनीस तशें देव तें मोरी जुजे असल्या भावार्थांच्या दोळ्याक त्या गवळ्यांच्या त्या ज्योतिश्यांच्या दोळ्यांक भावार्थाच्या दोळ्यांक तो जवळो जावन दिसलो तो मनीस तो देव पूण हेरोदी तसल्या आनी हे उपरांत फरिसेव साधुसेवाच्या दिश्टीक तो फकत मनीस जावन मात उरलो जेजू पूण भावार्थांच्या दोळ्यांक भावार्थांच्या काळजांक नितळ मनाच्यांक तो देव तो मनीस जावन लाभलो उपरांत वचू जेजू कुड्ड्याक दिश्टी दिता जेजून मनीस जावन ताका आपडलो पूण गूण केलें कोणें पवित्र आत्म्यान ताचें तें आसल्या देवाच्या आत्म्यान देवान जेजून कोडकारांक नितळ करतना जेजून ताका आपडलो आपल्या हातान ताका आपडलो मनशाच्या हातान पूण गूण केल्लो पवित्र आत्म्यान तशें जेजू जवळो जावन ताच्या जिवितांत आसलो आनी हर एकल्यांक तो गूण करत बरें करत गेलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन वारें वादळ ताणें तांबयलें मेल्ल्यांक जीव केलें उठ म्हूण ताणें आपल्या उतरान सांगलें मनशाच्या उतरान
पूण थंय जिवंत जावन आयिल्लो लाजार जावं दी, तो विधवेचो पूत जावं दी, ती जायरासीची धूव जावं दी, हें पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी पुराय अजापाक येयल्लें पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी. कित्याक जेजूस हांवें थंय व्यक्तित्व आसलें मनीस तशें पवित्र आत्म्याचें व्यक्तित्व थंयसर आसल्यान थंयसर. आनी हांगासर असो आत्मो जेजू म्हणटा आमकां सर्गार वता आसतना ह्याच पवित्र आत्म्याक हांव धाडटलो, तुमचे थंय तो येतलो आनी म्हजे थंय कशें ताणें काम केलां तुमचे थंय तेच तो काम करतलो. देखून आमकां असो आत्मो दिला, वेगळोचो आत्मो दिवना. दुसऱ्या गांवचो, ऑस्ट्रेलियाचो, अमेरिकाचो, आफ्रिकाचो आत्मो दिवना. आमकां बाचप्या घरांचो तो आत्मो दिला, वा बाचप्या वा हेर पिरगजात तुमी आयल्यात असो आत्मो आमकां दिला. देखून जेजून कशें हेरांक बरें केलें, गूण केलें, आमकांय हेरांक बरें करयेत आनी गूण करयेत. कित्याक तसो आत्मो आमकां दिला. देखून तें बरें काळीज आमचें थंय आसा जाल्यार ती पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय केदाळां चड आनी चड रुतां जातात. त्या दाळा आमचे थंय नितळ काळीज, नितळ मोण आनी मोयजे बरी आमी देवाक रूप पळोवंक शकता. देखून 2 दाखले हांगासर ह्या विश्वापत्रांत पापा फ्रांसीस, पापा जुआंव पॉल आमचो भगवंत सांत आमकां दिता. एक दाखलो तो म्हणटा आमी वाल पळयता, वाल त्या वणाती वयर वाल वेता वा रुखाचेर वाल चडटा. ती वाल ती कितली वणत आसा, कितले रूख आसा तितून मुसर येता. ती वणत रावल्या उपरांत ती वाल फाटीं गुंता. देखून तो पापा जुआंव पॉल दुसरो म्हणटा ही वाल म्हळ्यार पवित्र आत्म्या बरी, ती वणत म्हळ्यार म्हजी जिणी. म्हजी जिणी व्हडली आसा जाल्यार पवित्र आत्मो म्हजे थंय भरपूर मापान कितलो जाल्यार सोडूंक तयार आसा. तें बरें म्हण म्हाका आसाचें, बरें काळीज म्हाका आसाचें, हेरांचेर बरें उलया, बरी करणी करया, तांची सभा करया, दुस्मानां बक्षिया, हेरां संगे बरें करून उलया. तें बरें म्हण म्हजें थंय आसल्यार पवित्र आत्मा अत्यंत मोगान, दयाळ्यान, कणवळ्यान काम करता. आनी रूख ही तसोच. एखाद्या पवित्र आत्मा त्या वाली बरी जाल्यार, म्हजी जिणी रुखां बरी जाल्यार ते सगळी म्हजी जिणी आनी पवित्र आत्मा येवंक साध्य आसा. कितलें हांव म्हज्या जिणेंत पवित्र आत्मा हाडटां तितले जिणी तितलें बरें म्हजी जिणी जाता. दुसरो एक दाखलो पापा आमकां दिता. आमी ह्या पावसांत न्हंय पळयता, न्हंय बरो न्हमता. थंयसर न्हंयक एक काट घालतात, तुमी पळयला काट घालसो, आनी ते उदक रावयतात. ताका थंय गेटी आसात. पावसांत त्यो गेटी उक्ते करचे पडटा, उदक चड आसा. देखून इल्लें गेट उक्ते केल्यार इल्लें उदक वळटा न्हंये. 4 गेटी उक्ते केल्यार 4 गेटी जावन मात उदक वळटा. एखाद्या वेळा 6 गेटी उक्ते केले जाल्यार उदक भरपूर वळटा. वो दाखलो पापा आमकां दिता, आमचो भगवंत सांत आमकां दिता. आनी म्हणटा तुजी सेवा करूंक तुजी पुरे गेटी तूं उक्ते कर, बरें म्हण तूं दाखय, बरें काळीज तूं दाखय, भरपूर मापान पवित्र आत्मा तुजे थंय निरंतर वळटलो. मदर तेरेसा बरी जावयेत, वा आमचे कोण सांतीनी आमच्या फिरगजेन आमकां दिल्या देवान. आज आमी पवित्र सभेंत भगवंत अल्फोन्सस लिगरीचें फेस्त आमी करता. रिदम्तरीस मेळ असो तो घडणार, ताचे वरवीं जावयेत. शांत सांतीनी आसात आमच्या जिवितांत. भरपूर मापान पवित्र आत्मा वळाशे केल्ली, पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां वळाशे केल्ली आमच्या जिवितांत. देखून आज नितळ मनाची कितली बागी देव आमकां पळोवंक शकतलो. म्हळ्यार आमचो आतांचो पाप साहेब म्हणटा तूं मिसाक येताय आनी त्या उंड्यान तूं पळयताय, पूण तुज्या घरा भावाक आनी भयणी थंय तूं जेजूक पळयनाय. तुका कसो हातून दिसतलो? तुज्या आनी भावा थंय, तुज्या भावा आनी भयणी थंय, तुज्या दुस्मना थंय तूं कोणाक खेणटाय, कोणाक द्वेश करताय, तांचे थंय तुका जेजू दिसना जाल्यार ह्या वायनान तुका कसो जेजू दिसतलो? ही फकत ती एक लितुर्जी मात्र, हांगा देवस्तुती मात्र, आनी तो कांय फायदो ना. त्या पवित्र आत्म्याच्या रुपा बरी, रुपा मात जावन उरतली. पवित्र आत्मा व्यक्ती जावन तुज्या जिवितांत तो येवचो ना. पवित्र आत्मा तुज्या जिवितांत व्यक्ती जावन येजे जाल्यार तूं कोणा सांगता जियेताय, तुज्या शेजारा जावं दी, तुज्या कुटुंबांत, आनी तें व्यक्तित्वांत तूं जेजूक पळयताय जाल्यार, कित्याक जेजून म्हळां दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां कश्ट दिल्या पासत मागा. देखून तुमकां कश्ट दितली, तुमकां दग दितली, ती तुमची दुस्मनां न्ही. कितें देवाची खुशी ह्या संवसारांत जाता तसा तो मिस्तर आमी नेनाव, हो मिस्तर आमी जाणाव. इतलेंच देव संपूर्ण काकुळत दयाळ. इतले कश्ट तुज्या जिवितांत आयल्यार देवान तुका सोडून घालूं ना. तो तुका राखता, तो तुका सांबाळटा. देखून दुस्मानकाय तुज्या तावन वेगळी न्ही, दुस्मानकाय तुजे थंय आसा. हेरांचेर असो राग बायलो न्ही, तुजे थंय आसा. देखून हांगा केदाळ आमी सारकें करता, त्या दाळा उरलो संवसारी म्हाका बरो दिसता. आपूण बरो तर गांव बरो म्हूण तुमी आयकलां.
देखून आमी सगळो संवसार आमी केणच्या बदलाक हेरांक आमी केणच्या बदलाक आज तुजें तें असलें उणेंपण तें सारकें कर. बैली मनशां तुका सोबीत दिसतली, बैलो अपुरबायेचो संवसार तुका देवान दिल्लो, हो अपुरबायेचो बरो संवसार म्हूण देवाच्या उतरा बरी तुका भोगतलें. देखून हेंच देणें आज आमी मागूंक जाय. म्हजें काळीज आनी म्हण नितळ कर देवा. देखून तुका ह्या सगळ्या संवसारांत आसलेल्या लोकां थंय हर एकल्या थंय तुका देखचें, वा सगळ्या संवसार थंय तुका देखचें देणें म्हाका तूं फावो कर. त्या दाळा ह्या देवाक हांव रूप भेटतलों, ह्या देवाक हांव रूप भेटतलीं. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू उंडो मोडून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा, घे भावा भयणी वो उंडो, हें म्हजें मांस तुका हांवें दिलां. 2000 वर्सां आदीं हांवें सॅक्रिफीस केलो ह्या कुर्सार. आज तें मांस घेता आसतना, वो उंडो तुज्या जिवितांत येता आसतना म्हाका तूं घेताय, तूं म्हजे बरें सजा. घे वो वायन, ही म्हजें रगत, तुजे कुडींत आनी म्हज्या कुडींत वळचें रगत. कशें म्हजें रगत हेरांच्या बरेपणा खातीर हांवें वरयलां, आज तुजें रगत, तुजी जिणी हेरां खातीर वरयलेली जावं. देखून आज हें मीस भेटोवन ह्या पुणशेतावन अंगातावन आमी वेता आसतना हें देवाचें उतर आमी घेवन या. नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटले. नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटले. सांगात आमी म्हणया, नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटले. हें देणें आमचें जावं दी म्हूण जुआंव पौल दुसऱ्याच्या मजतीन आमी सर आमची मागणी ते सवान इरादे मौनपणी सम्याक भेटोवया. आमेन. गीत नंबर C8 पान नंबर 108 काणी काडून सोम्या आमी वेदी सशी आयल्या. मोगाळ भवण आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें आमच्या नितळ मनाचें आनी नितळ काळजाचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवलें तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवा सरस्व दिव म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे परजेसो यज्ञ मानून घे. सांजू हांव पौल दुसरा तुज्या भक्ताच्या परबे दिसा तुजे मैमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोळ्यां बराबर आमचें दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. पळय आमी अशें करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळ्यांनी सारताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुवांव पावल दुसरो, बागेवन अल्फोन्सस लिगरी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सखींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां ये, तुजी कुशी सदा जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटके पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. गीत नंबर D77 पान नंबर 189 राखून रावला सोमिया येण्यांक तुच्या धन्या.
पावतोया. सर पदवेदारा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भावा भयणीच्या गरजां पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून याद क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा, भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जिवोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटांची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसा. मोगाच्यानो, जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाचेर जायतें बरेंपण जालां. देखून तुमी हरी एका मंगळारा दीस हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा येतात. ताचे मुखांत्र देवान तुमच्या जिणयेन केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिवंक. आवयक बरी भलायकी लाभुल्ल्याक अर्गां दिल्या. एसिडिटी तावन बरेपण लाभुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. ICU तावन भायर आयिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. पुताचो ताप गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. अशेंच आमच्या काळजा मनांत जायतीं अर्गां उले आसात. ह्या घडये एक घडी भर आमी मौन सांबाळया. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र कितें देवान आमकां बरें केलां तें आमी त्याच सोमयाक उसान सांगया. उबी रावात. प्रार्थुया गो काकुळदार बापा, भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळतो आमी वर्णिता. ताचे मरिपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गोळ्या आम्हा पासत विनंती कर हे घेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गोळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडू पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितान परसळ्ळे देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो अशें तुज्या उतरान देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालो आमच्या मोगान बरोवन बरोबर कशी आमची भेट करून तू मंगळुराक आयलोय आज आम्ही तुझी भक्ती काल ती मागणी घेऊन तुझे मुखार येता क्रिस्ता सारखी चिणी जिवंक आमकां गुमोर कर तुजी बागेवून चिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू दय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजान दयकन बसा मोगाच्या न्हू जायतीं त्या सावां तुमी हांगासर हरी एक पोटी ह्या नोवेनाच्या पयलें हांगासर दवरल्या करंड्यांनी तुमी घालतात तुमची सर त्या सावां हांगासर आमी थंयसर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या रेलिकाच्या पांया मुळांत दवरल्यांत तो जुवांव पावल दुसरो जें कितें बावाडटान तुमी हरी एक पोटी मागतात तें सगळें तुमकां दितलो म्हणली आमची पातयेणी देखून ही त्या सावां हांव सांगता आसतना आमी ह्या त्या सावां खातीर आमच्या मोती भितर तावनूच मागया एकामेका खातीर मागया जीं कोणाची त्या सावां आसात तीं आमचीं जावन आसात देखून ती सगळीं बावडटान तांणी मागलां तांकां लाबोवन दी म्हणून आमी तांचे खातीर आमच्या पात्रोन संता लागीं विनंती करया एका दादल्याक आर्निया तावन बरें जावंक एग्री गोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक दोगांनी मागलां कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक दोगांनी बाळंतेर बऱ्या रितीन जावच्याक परगांवांत एका तरणाट्याचो सांबाळ मेळोवंक तरणाट्याक वायट तावन सुटका मेळोवंक एका तरणाट्याक शिकोवंक वेच्या जाग्यार बरें एकामडेशन फावो जावच्याक शिकाप बऱ्या रितीन मुंदरूंक आनी जणवाई लाबोवंक भुरग्याचें देणें लाबोवंक दोगांनी मागलां एकल्याचो ताप सुटोवंक बरी सैरीक मेळोवंक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक नाकाचें सडीत वाडावळ ग्रोथ सारकें जावंक जावयांक बरें काम मेळोवंक दुबायंत ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक गरजागो विकून व्हरूंक वसोवंक दोगां जाणांनी मागलां एका व्यक्तीच्या पांयांची गांठ सारकी जावंक बरें काम मेळोवंक तेगा जाणांनी बियातावन भायर येवंक काजारी जिवितान समाधान मेळोवंक एका क्रिस्तांव जोड्यान एकवटान जिवोवच्याक मागलां दुबायंत बरें काम मेळोवंक बरी न्हीद पडोवंक एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुटीत जावंक वडिलांक काल जावच्याक मागलां आवयचो पांय दूख आनी गांठ दूख बरी जावच्याक टॉन्सील नॉर्मल जावंक सुनेक बरें काम मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक दोगांनी मागलां एका भुरग्याचे समस्ये ऑपरेशन नासतना गूण जावंक बरी जिणये सांगातीन मेळोवंक काजारी जिवितान कश्टो नासच्या एकल्याक कश्ट ताचे आळू जावच्याक मागलां भुरग्याची किंकराट उणी जावंक जावयाचें बिझनेस बरें जावंक आनी रिणांतलें सुटोवंक आनी तांच्या घरांत शांती समाधान मेळच्या खातीर ऑपरेशन केल्ल्या आतांची दूख उणी जावन त्या आतांत दिसपट्टी काम करूंक साध्य जावच्याक मुयेवचे हात पांय सारके जावंक पांयांची वांकळां उणी जावंक मागलां भायर पडुल्ली बेंजार मुदी मेळच्या खातीर मागलां एक घडी बरो आमी मौन रावया आमची त्या साव आसात जीं बावडटान हांगासर आमी आण्णायल्या जुवो पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत एक घडी भर ताकाच समर्पण दिया उबी रावात तूं आमकां पाव येवकारिस्तसो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणू आमकां फावो जाव आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू बऱ्यो ती बरी देवाची माये पापियां खातीर लढत कर आतांच्या
वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादीचो स्वता आनी सदांच सर्वता आमेन. सोम्याचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सहतरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत संपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुआंव पौल दुसऱ्यान आपल्या भगेवनची नेमकांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सौमोग तुज्या परचेन बगूंक आनी भावार्थांची येवंक प्रेरण दिलें. ताचेच विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी वरांतल्या आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची तकली आमी बगावया. भगेवन जुआंव पौल दुसऱ्याच्या नविनाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव. भगेवन जुआंव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटूं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो. आल्तारेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळे पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान शासनीक संतोष बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सवे आसो. दायकन बसा. आज आराधन तशेंच मिसाचें पवित्र बलिदान आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार जोगतो संदेश दिवन आमकां सोम्याच्या मोगांत एक करूंक आदार दिल्ल्या मानादीक बाप फादर प्रकाश लोबो कापुजीन ते सान्ना प्रायारी बिजेई हांगासर तांची वस्ती आनी तशेंच कर्नाटका सेक्युलर फ्रांसिस्कन तिसरी वोर्ड कापुजिनांची हाचे ते आत्मीक निर्देशक जावन सेवा दिवन आसात. हांवें तांकां थोड्याच हप्त्यां पयले वेळार इसारल्या वेळार ते संतोशान कुशेन हांगासर आराधन चलोवच्याक आनी मीस भेटोवंक येता म्हणून ओपुल्ले आनी आज ते हांगासर आयल्यात. प्रकाश तुमी आमच्या पुणशता खातीर दिल्ल्या ह्या सेवे खातीर आमी तुमचो आभार मानता. हांगासर हजर जाल्ल्या सर बावट्यांच्या नांवान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या धार्मीक मिसावांत देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी आमचो पात्रोन जुआंव पावल तुमचें मिसांव नंदन करून दी म्हणलें आमचें मागणें तुमकां देव बरें करूं. हांगासर आमकां जायतीं जाणां हरिएका नोवेना वेळार आदार दितात, कुमोग दितात. तुमचो सगळ्यांचो हांव एकाच उतरान उपकार बावडटां. तुमच्या बरेपणा वरवीं आज हें पुणशेत फुडें वचोन आसा. जें तुमी मोगान आनी उदारपणान ह्या पुणशेताच्या बरेपणा खातीर वावुरतात तुमकां तस्सो आमचो पात्रोन सांत तुमच्या जिवितांत आनी तुमच्या कुटुंबा जिणेंत जाय आसचें बरेपण सगळें लाबोवन दी म्हणली आमचें मागणें. आनी परत तुमकां सोमेस्तांक कोणाचींच नांवां काडनासतना तुमकां सोमेस्तांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज हांगासर आमकां जेवणाक मुड्दोम रावुल्ल्या तशेंच हेर रितीन आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्या सर्वांचो आमी आतां उपकार बावडटा. तशेंच तांची नांवां हांगासर हांव सांगता आसतना तांणी मुखार येवन मानाची
वात स्वीकार करची मानादीक बाप प्रकाश लोबो आनी ही मदनाची वात तांकां दी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. डॅरल मारिना मोंतेरो हांणी आज सगळ्या आमकां जेवणाक आदार दिला. तांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर जुवांव पावल दुसरो आदार बेसांव दिव दी म्हूण आमचें मागणें. ग्रेगरी डिसोजा पेजार, विल्मा जोसेफ डिसोजा सांबोस्त्यां वाडो, बेबी मॅकेन्झीन डिसोजा कुवेट, वॉल्टर डिसोजा पातिमा पयलो वाडो, ग्रेसी कार्डोजा सान लोरेन्स पयलो वाडो, जेरोम डिसोजा पातिमा पयलो वाडो, जेरोम सुनीता डिसोजा पातिमा पयलो वाडो, फेलिक्स फ्लाविया लोबो मुंबय. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. जुवांव पावल दुसरो तुमचे खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर विनाती करून दी म्हणलें आमचें हरी एकल्याचें मागणें. ह्या जेवणाक आमी वेच्या फुडें आमी उडास काडया. आयचो दीस पडतो ग्रास आमकां फोव केल्या देवाक सांगातास ह्या आमच्या पुणशेतांत आमकां हर रितीने आत्मीक खाण दिवच्या मनादी बाब अनिल रोशन लोबो हांचे खातीर आमी मागया. आनी आयच्या जेवणाक दाणी जावन मुखार आयिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक ताचो आमी उडास काडया. सांगातास आज हांगासर आनी हेर तरांनी आमकां कुमोकच्या हांगा सिस्टरां आसात, धार्मीक भयणी आसात, तांचो उडास काडया. आयच्या मिसाक आमकां कुमोक केल्ल्या सर कांतारिस्तांचो आमी आज उडास काडया. आनी आमकां आत्मीय तरान आज कुमोक केल्ल्या एकामेकाचो समाजतांचो उडास काडून आमी देवाक दिनवासनी पाठोवया. सर्गींच्या बोदयाळ बापा, आयचो हो दीस आमकां तुवें फावो केलाय आनी आमचो दीस पडतो ग्रासय तूं आमकां फावो करताय. आयच्या वर्त्या दिसा आमकां तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी उडास करता जेवलो कसो तांकां सारकें जेवण मेळना. तुज्या उदारपणान तांचो दीस पडतो ग्रास तूं तांकां फावो कर. हें जेवण तयार केल्ल्या समेस्तांक, दान दिल्ल्या समेस्तांक, तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक हजारो वांट्यांनी तूं प्रतिफळ लबय. हें जेवण स्विकार करूनच्या आमा समेस्तांक तूं आशिर्वाद कर. आमी तुजी दिनवासनेची भुरगीं जावन एकामेका भाव आनी भयण जावन जियोवचें देणें तूं फावो कर. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
बसतो क्रिस्ताचो फाटलो करून प्रेरण तूं पक्षांनी जोडच्या तांकां आदर्श आनी वर जोडच्या कारण तूं दैवीक काकळतेचो वर भक्त भाग्यवान सुवाम पाव दुसऱ्या भाग्यवान कुसाचे करवाय वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.